कोलवाळे कैद्यांच्या मारबडे प्रकरणात मारबडे करपाक लावपी नेमको अधिकारी खंय चौकशेंतल्यान सुटला आनी जेल गार्ड आनी सुप्रिटेंडंट आनी जेलरांक फासार लायल्यात। ज्या अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावेल्यान मारबडे जाली ताका आयजी प्रिझन्सान सोडलो म्हूण सस्पेंड केल्लो स्टाफ बोळ मारता। आयजी प्रिझन्सान जेल अधीक्षका सयत 4 जेल गार्ड आनी जेलराक सस्पेंड केला। न्यायदंडाधिकाऱ्यावरवीं चौकशी जातली म्हूण मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता। कोलवाळे कैद्यांच्या मारबडे प्रकरणात दिशी नवी माहिती उक्ताडार येता। जेलीत कैद्यांक मारबडय केली म्हूण आयजी प्रिझन्सान जेलर कृष्णा उजगांवकार, जेल अधीक्षक मेल्विन वाझा सयत 4 गार्डांक सस्पेंड केल्यात। मुख्यमंत्री पार्सेकारूय प्रकरणाची न्यायदंडाधिकाऱ्या वरवीं चौकशी करतलो म्हूण उलयला। मॅजिस्ट्रेट घाला ताका मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी आनी जो संबंधित सुप्रिटेंडंट आसा ही हॅज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेन्शन। मात आता मेळिल्ले म्हायती प्रमाण निलंबित केल्ले जेल गार्ड अन्याय जालो म्हूण बोवाळ मारतात। जेलींतल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावेल्यान तांणी कैद्यांक मारबडय केली म्हूण निलंबित केल्ले जेल गार्ड उलयतात। मात त्या जेलींतल्या उंचेल्या अधिकाऱ्याक आयजी प्रिझन्सान विचारले पसून ना म्हूण निलंबित केल्ले जेल गार्ड उलयतात। मारबडे प्रकरणाची कशी सुरवात जाली ती पळयात। सडा जेलींतल्या 20 कैद्यांक कोलवाळे जेलींत धाडले। कोलवाळे जेलींत वतना कैद्यांक करची पडटात नांवां नोंद। नांव नोंदणी करतना एका कैद्यान जेल गार्डाचेर हात घालो। जेल गार्डाक मारता तो पळोवन दुसरो गार्ड धांवन आयलो। उपरांत कैदी आनी दोगा जखमी जेल गार्डांक धाडले मेडिकलाक। उपरांत त्या उंचेल्या जेल अधिकाऱ्यान बाकीच्या कैद्यांक बडयात म्हूण ऑर्डर सोडली। त्या अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावेल्यान जेल गार्डांनी बाकीच्या कैद्यांक बडयले। मात दुसरे दिसा निलंबनाची ऑर्डर आयली 4 जेल गार्डांच्या नांवान। सडा जेलींतल्या जेल गार्डाक पळोवन कैदी चाळवले। तांणीच गार्डांचेर पयलीं हात उखल्लो म्हूण सुत्रां सांगतात। जेलींतल्या स्टाफान मारबडय केली म्हूण म्हापशा पुलिशे कडेन आनी कोर्टात कागाळ केल्या। आयजी प्रिझन्सान कोलवाळच्या जेल अधीक्षक आनी जेलरा सयत 4 जेल गार्डांक निलंबित केल्यात। जाल्यार मारबडय करपाची ऑर्डर दिवपी नेमको तोच अधिकारी मेकळो सुटला म्हूण जेल गार्ड बोवाळ मारतात। न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या चौकशेंतल्यान तरी सत्य भायर येतलें म्हूण सध्या कोणूच कॅमेऱ्याचेर उलोवंक तयार ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सध्या नवरात्रा चल्ल्यात। दसऱ्या मेरेन 9 राती देवळांनी दुर्गेचो उत्सव। अंत्रुज म्हालांतल्या देवळांनी देवांचोय मकरोत्सव जाता। आज पळोवया बानोडेची महालक्ष्मी आनी फोंडे प्रियोळ केरीचे सातेरीचो मकरोत्सव। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।